मुखेल माहिती आयुक्त नीला मेहेंदळेचे नियुक्तीकय हायकोर्टात आव्हान दिला। तिची नेमणूक करताना सरकारान नेमणूक प्रक्रियेचे नेम सारखे पाळूंक ना असो दावो याचिकादारान कोर्टा मुखार केला। केस 17 सप्टेंबराक सुनावणी घेतली। मुखेल माहिती आयुक्ताचे नेमणुकीची केस हायकोर्टात गेल्या। एका राज्य माहिती आयुक्ताच्या नावाची शिफारस अंगलट आयल्या उपरांत सरकारान सादूर जावन मुखेल माहिती आयुक्ताच्या नावार शिक्को मारचे पयलीं कायदो खात्यात धाडल्या। राज्यपालान लीना मेहेंदळेच्या नावाक मान्यताय दिल्या। सध्या CICची फायल कायदो खात्यात आसा। ही सगळी प्रक्रिया पुराय जावंक 15 वतली। पूण नेमणुकेचेर राज्यपालाचो शिक्को पडिल्ल्यान नेमणूक जाल्ल्यात जमा। हे फाटभुंयेर ही केस हायकोर्टात गेल्या। मुखेल माहिती आयुक्त नेमपाची प्रक्रिया सरकारान सारकी करूंक ना असो याचिकादार आयरिस रॉड्रिक्साचो दावो। हे केशीचेर 17 सप्टेंबराक सुनावणी जातली। माहिती आयुक्त हो निवृत्त न्यायाधीशच आसपाक जाय अशें ना, बिगर न्यायिक अधिकारी आसूं येता अशें सुप्रीम कोर्टान हालींच स्पश्ट केला। ताका लागून राज्य माहिती आयुक्त नेमपाचोय सरकाराचो मार्ग मेकळो जाला। मात CICचे नेमणुकेत सरकारान कितें चूक-भूल केल्या काय कितें हे हायकोर्टा मुखारच स्पश्ट जातले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। खानापूर कर्नाटकांतल्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन रेंव हाडपी 21 ट्रक वाळपय पुलिसांनी होंडा बुधवारा धरले। रेंव काडपाक सध्या बंदी आशिल्ल्यान कर्नाटकांतल्यान चोरया रेंव हाडपाक लागल्यात। ह्या ट्रक धन्या आड मायनर मिनरल्स कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला। चोरला घाटांतल्यान गोंयांत रेंव हाडपाचो हो प्रकार फाटले कितले दीस चालू आशिल्लो अशें समजता। रेंव काडपाचेर कोर्टान बंदी घातिल्ल्यान आतां गोंयांत कर्नाटकांतल्यान चोरया रेंव हाडपाक लागल्यात। खानापूरच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन रेंव हाडपी 21 ट्रक बुधवारा वाळपय पुलिसांनी जप्त केले। तातूंतले कांय ट्रक गोंयचे आसात जाल्यार चडशे ट्रक कर्नाटकांतले आसात। रेंव काडपाक पुराय देशांत बंदी आसतना ही रेंव कर्नाटकांतल्यान गोंयांत पावलीच कशी हाची चौकशी वाळपय पुलीस करतात। मायनर मिनरल कायद्या खाला तांचेर गुन्यांव नोंद केला। सगळे ट्रक होंडा पुलीस आउटपोस्टा लागीं दवरल्यात। पुलीस जनसंपर्क अधिकारी जॉन आगियारान ह्या विशीं प्रुडंटाक माहिती दिली। 21 ट्रक रेवेन भरिल्ले पुलिसांनी डिटेन केले। ही रेंव कर्नाटकाच्यान गोंया हाडटले। तो मायनर मिनरल हे एक्टा प्रमाणे तांकां हें केल्यात। अंडर सेक्शन 62, 38, सेक्शन 38 आनी 62(3) ऑफ गोवा मायनर मिनरल कन्सेशन रूल 1985 एमेंडेड इन 2009 ह्या सेक्शना प्रमाणे तांचेर कारवाई केल्या। JMFC 70 तांचे मुखार ही केस मांडिल्ली तेन्ना 20 ऑफेन्सीस जी पळय आसा 20 केसीस कंपाउंड केल्यो आनी चलन केले इश्यू 2000 ईच 2000 ईच फॉर ड्रायव्हर आनी फॉर द ओनर। तातूंतले एक ट्रक ड्रायव्हर येवना आनी चलन केल्या उपरांत 20 ट्रक रिलीज केले आनी एक ट्रक डिटेन केलो, ताचो ओनर येवं नाशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सरकार स्कुलां खातीर कावन्सिलर नेमता, मात डायोसेसन म्हणटा तांकां कोंत्रादा वयले कावन्सिलर नाकात, कायम जाय। शिक्षक दिसा पणजे कला अकादमीत जाल्ल्या मुखेल सुवाळ्यांत सरकारान 8 शिक्षकांचो भोवमान केलो। तेन्ना कावन्सिलराचो मुद्दो आयलो। शिक्षण संचालक अनिल पवार म्हणटा सरकाराची वेगळी येवजण नाशिल्ल्यान स्कुलांक कायम स्वरुपी कावन्सिलर दिवप शक्य ना। महान तत्ववेतो आनी आदलो राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णनाचो जल्मदीस म्हूण 5 सप्टेंबराक देशभर शिक्षक दीस मनयतात। ह्या दिसा निमतान गोंयभरच्या बरो वावर केल्ले 8 शिक्षकांक शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकारान राज्य पुरस्कार भेटयले। पणजे कला अकादमीन हो सुवाळो जालो। गोंयभरच्या शाळां खातीर सरकारान कावन्सिलर नेमपाक सुरवात केल्या। आतां मेरेन 61 कावन्सिलर नेमल्यात। 7 ते 8 शाळां खातीर एक कावन्सिलर आनी सप्तकांतल्यान एक फावट ते शाळेंत वतले। भुरग्यांक वैयक्तीक गजालींचेर ते मार्गदर्शन करतले। डायोसेसन सोसायटीक मात ही वेवस्था कोंत्रादाचेर नाका, तांकां कावन्सिलरांचे कायम पोस्ट काडिल्ले जाय। We have started counseling. Now we were trying to get some 84. कोण आमकां सांगतालो 200 जाय म्हणून। आमकां 60 मेळना qualified good quality counselor. After doing lot of exercise, we selected those who are capable of this to counseling. भुरग्यांक जांकां कितें डिप्रेशन दिसता, डिप्रेस दिसतात भुरगीं किंवा ज्या भुरग्यांक काही प्रॉब्लेम दिसतात तर टिचर्स कॅन इजिली आयडेंटिफाय। क्लासीन 1-2 आसताच, त्यामुळे म्हाका दिसता ते कावन्सिलिंगाक मातशें लक्ष दिया। There is no education department runs the schools. We don't go by any society on this. It is a single unit scheme implemented in our schools. What they have written
They have asked for that they want to appoint regular councillor. But that regular councillor has not been approved by the government. We cannot give. देवेंद्र गावकार, प्रुडंटा खातीर. तळसांजर मडगांव वाठारांतल्या उरिल्ल्या बेकायदेशीर घरांक फुडल्या 2 दिसां भितर नोटीसी काडटले. दक्षिण गोंय कोमुनिदाद प्रशासक संगीता नायकान प्रुडंटाक हें सांगलें. ह्या वाठारांतल्या 42 घरांक हे पयलींच नोटीसी काडिल्ल्यो. ही घरां कायदेशीर करची म्हूण लोकांनी जिल्लोधिकाऱ्याक विनवणी केल्ली. जिल्लोधिकाऱ्यान तें आयकून घेवंक ना. ताळसांजर वाठारांतल्या 42 बेकायदेशीर घरांक कम्युनिदादीन ह्या आदींच नोटीशी धाडून मोडपाक सांगिल्ली. ही घरां कायदेशीर करची अशी विनवणी लोकांनी जिल्लोधिकाऱ्याक केल्ली. जिल्लोधिकाऱ्यान ही मागणी भायर मारिल्ल्यान आतां उरिल्ल्या हेर घरांकूय नोटीशी काडटले. ताळसांजर ऑर्डर्स मोती दोंगरचे जे एन्क्रोचमेंट्स आशिल्ले त्या बाबतींत ऑलरेडी 5 ऑगस्टाक ऑर्डरी इश्यू जाल्या. ताळसांजराचेर जे आनी एक रीट पेटिशन आशिल्लें 136 रीट पेटिशन तातूंत 42 केसीस अश्यो आशिल्ल्यो जातून हांवें फ्रेश शोकॉज नोटिसीस काडिल्ल्यो म्हज्या ऑफिसान. त्यो ताजेर ऑर्डर पास करपाची अजून उरल्या अँड सून द ऑर्डर्स वील बी कमिंग अप मे बी इन नेक्स्ट 2 days. ह्यो ऑर्डरी पेंडींग उरिल्ल्यो कारण रेग्युलरायझेशन एप्लिकेशन्स त्या लोकांची जी आशिल्ली ती पेंडींग आशिल्ली गव्हर्मेंटाकडे. Collector has passed orders now rejecting those regularization applications which were pending with them, and accordingly the orders were passed on 7th. The orders are received in my office for service yesterday. So त्याप्रमाणे आता जी शोकॉज नोटीस हांवें इश्यू केल्ली ताळसांजराच्या एन्क्रोचर्सांक ताजेर आमी ऑर्डर पास करतली. मे बी बाय टुमॉरो इवनिंग ऑर फ्रायडे मॉर्निंग I should be in a position to pronounce the orders. मोती दोंगर वाठारांतल्या बेकायदेशीर घरांचो प्रस्न सध्या हायकोर्टान आसा. 3 सप्तकां खातीर कांयच कारवाय करची न्ही असो आदेश कोर्टान दिला. मडगांवच्यान आमचो रिपोर्टर समीर भट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.